दिव्यवाणी 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 जेजूची वर्ती कुर्सावाट आमी नियाळूंक आयतीं जावया. सोम्यान भोगुल्ले ते कश्ट, सोम्याची ती दूख आनी आमच्या पातकां खातीर सोम्यान जायती वाट जरयली. आनी ती वाट जरयता आसतना म्हाका आनी तुका, तुज्या आनी म्हज्या मोगाक, म्हाका आनी तुका सोडवण दिवच्याक जेजू तयार जालो. कित्याक हांवें सोडवण दिवची म्हूण ताणें विचारूंक ना. कित्याक बापाचें मिसांव ताका कळीत आसलें. बापान धाडलेलें तें मिसांव फळां बरीं जावच्या करीत हांव ह्या संवसारांतलो वेसो ना. म्हळ्यार एक उद्देश सोम्याचो जावन आसलो. आनी त्या सोम्याच्या उद्देशांत आसलो तो खरो खतखतो तो मोग तुज्या खातीर आनी म्हज्या खातीर, म्हज्या पातकांच्या भक्षणा खातीर आनी तुज्या पातकांच्या भक्षणा खातीर सोमी त्या कुर्साच्या मरणाक फावो जालो. सोम्या, आमकां तुवें भोव अपुरबाय तरान स्विकार केल्याक आमी तुजो उपकार बावडटाव, दिनवास म्हणटाव, आभार मानताव. सोम्या, तुज्या वर्त्या जिवितांत आमकां वांटेली कर म्हूण आमी ह्या कुर्सावट वेळार अपुरबाय तरान सगळ्या संवसारांत शांती समाधान हाडच्याक, हर एका भुरग्याच्या काळजांत ती मोळ आनी दाळ रुपी जावच्याक आमी ह्या वेळा मागया. पयलेच ते साव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी बाणीप्रात करता येसुमे जेजू क्रिस्त, कित्या तुज्या भगवंत कुसोरवीं सोडलाय सगळो संवसार. मरणाचें फर्माण दिता म्हणटा आसतना कित्याक म्हणलो एक उद्देश आमच्या मोतेंत येवंक पुरो. हें मरणाचें फर्माण कोणाक? एका कुनेगाराक गी, एका सोराक गी, या एका गुंडाक गी? न्हय, निरापराधी जावन आसल्या, अपराध कांयच नातल्या त्या जेजूक ते मरणाचें फर्माण दितात. म्हळ्यार आमच्या समाजांत कितले अनैत आनी अन्याय जाता म्हूण कळीत जाता. जायते फावटी आमी म्हणटा बोळ आसल्याचें बळकें, उदक आसल्याचें कळकें. ह्या खातीर बोळ आसल्यांनी निरापराधी जेजू वयर अपराध मांडून हाका मरणाचें फर्माण दी जाय, हाका कुर्साय जाय आनी आमच्या खातीर मोर जाय. म्हळ्यार एकच एक कारण आमच्या खातीर, म्हळ्यार आमकां एक कांटो तो जाला म्हणल्या खातीर ताका ते मरणाचें फर्माण दिवंक मुखार वेतात. आज आमी पळयता जायते जाणां निरापराधी आसात. कितलेशे जाणां कांयच सूख करिनासतना हेरांच्या सुखे खातीर आज आपणाच्या जिवनांत ते कश्ट घेवन आसात. मरणंत म्हणल्यार बरें तांकां मुखार सून आसा. जायते जाण निरापराधी तेच कैदी जावन आसात, जैलांत आसात. नानंत तरेन आमच्या घरांनी तेच निरापराधी आसात. आनी तसल्यांक कश्टाचें मरणाचें फर्माण दिवच्याक आमी आज वर्त्या तरान हेरांच्या जिवनांत पळयत आसतना आमकां कळीत जाता कसलें तें आमचें निर्मोणें, कसलें आमचीं मनां हेरांक निरापराधींक बाचाव करच्या बदलाक तांकां आनीकी बदलाम घालून अपराधी म्हूण मानूंक आमी तसलें मरणाचें फर्माण दितांव गी म्हणलें एक सवाल आमी आमकांच विचारुया. नियाळ सर्वेस्वरा मोगळा बापा, आमच्या काळजांत तसलो वर्ती दाळ आनी मोवाळाय तुवें दिल्याय. आमी हेरांत कठोर जायनासतना बऱ्या तरान हेरांक सांबाळूंक, हेरांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण हाडूंक, आमच्या थांकी प्रमाणें तांकां कुमो करूंक, तांकां द्वेशूंक न्हय, तांकां अपराधी मानूंक न्हय, निरापराध्यांचे हक्कां उल्लंघन जायनातल्या बरीं करूंक जाय जाल्यार धैर्य आमकां तूं दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कणसाय गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे.
कुर्सा मोळे दोकी माता खंते चिंतेस उबे रावता पोतो कोर्सार ओमकाळता. दुसरें स्तेसांव जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सोरेन सोडलाय सगळो संवसार. खांद्यार कुरीस, सोम्याच्या त्या खांद्याक आपुरबायतरान हेरांच्या कश्टांक कान दिल्लो. कश्ट केले न्हू आनी वजन वयतले न्हू. म्हजे सरसीं तुमी येयात. तुमकां हांव जिवीत दिवंक आयलां. तुमचें वजें हळू करूंक आयलां. तुमचे कश्ट हांव संपूर्ण तरान निवरोवंक आयलां. आनी त्या कश्टांत तुमी बाचाव जावच्याक म्हजें वर्तें जिवीतच हांव तुमकां समर्पीत करूंक आयलां म्हणल्यार जेजूक मातनी आसता. तुमच्या जिवितांत यथेश्ट मापान जिवीत बरो न्हू वमतोच्या मापाचें दिवंक हांव आयलां. आनी कोण तो सोर लुटकार देसवाड करचो नाश करचो तसल्यांचे राज ह्या संवसारांत चलनातल्या बरें तुमकां सलवार करच्याक म्हण हांव आयलां म्हणल्यार जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. जेजू तो कुरीस तुका पावोन आसलो पूण आमच्या पातकां खातीर, आमच्या सल्वसांवा खातीर, आमकां नवें जिवीत जोडून दिवच्या खातीर तो कुरीस तुवें तुज्या खांद्यार घेतलोय. बारादीक तो कुरीस तूं घेता आसतना आमची सगळें जिवीतच त्या कुर्सा मारिपांत तुवें घेतलें. सोम्या आमी आमच्या जिवनांत एकामेकाच्या कुर्साक, एकामेकाच्या कश्टांक खान दिता आसतना जशें तुवें तो कुरीस वोवयलोय त्या प्रमाणें आमी हेरांचो कुरीस वोवंक आनी प्रत्येक तरान आमचेच कुरीस आमी वोवंक जाय जाली कृपा तूं आमकां दितालोय. आनी तसली कृपा आमी घेवन एकामेकाच्या कश्टांत वांटेली जावन तांकां कुमो करूंक जाय जाली कृपा तूं आमकां दी. जेजू जशें तुवें तो कुरीस एकल्यानच आमच्या पातकां खातीर घेतलोय गे तशें आमच्या कुटुंबांनी आसचें वचें, आमच्या कुटुंबांनी आसची वावंट, आमच्या कुटुंबाची मिनात आमी सगळ्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी एक जावन एकवटांत मुखारसून व्हरच्याक जाय जाले सर आदार आमकां तूं दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसाय गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. अस्कार उस्का ते सर सोडता खंतीन बुडोन रुदान करता बाले काळीज पापसेता. तिसरें स्तेसांव जेजू पयले पटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सोरवीं सोडलाय सगळो संवसार. कुटुंबांत विविध तरान अनंत तरेचे अभिप्राय आसतात. आमी मनशां सांगता जियेत आसतना हर एकल्याची मनां आनी काळजां एकच आसनात. कित्याक एकच आवयचे भुरगींत एका काळजाची आनी एका मनाची आसनात. आनी असल्या वर्त्या जिवितांत एकामेकाक आमी सकला लोटून घालचें सामान्य जावन आसा. हांव व्हडलो तीं धाकटीं एका तरेचें व्हडपण आमी आमच्या जिवनांत मेजोन त्या व्हडपणान जियोंक जाय जाल्ले वर्ते आमचोच फायदो जोडच्याक आमचेत वाट आमी सोदता. अशें आसता. जेजूचे कुर्साचें पडणें आमच्या जिवनांत कसलो परिणाम हाडूंक शकतलें. आनी एकल्याक लोटून घालच्या बदलाक आनी एकल्याक सकयल कीळ करच्या बदलाक आदर्श जिवन जियोन हर एकल्याकी आमी तांच्या जिवितांत वयर व्हरत्या जिविताक हाडच्याक हेरांक बऱ्या तरान उत्तेजन दिवच्याक
हेरांनी यशस्वी जाल्ल्या तेन्ना तांच्या यशस्वींत आमी भागीदार जावच्याक सोम्यान आमकां ताच्या पडण्याद्वारे नवे जिविताचे एक दिशा दाखोवन दिल्या. आमच्या कुटुंबांत आमी एकवटीत रावता आसतना न्यायनितीन जियेत आसतना एकामेकाक सांगता एकामेकाक आदार दिवन वयर हाडटा आसतना आमकां जावची ती खुशी व्हरती. हेरां बरीं जातना मोसर पावचें न्हय. हेरां बरीं जातना तांकां खंय वण घालचें म्हण न्हय. त्या देखून म्हणटात आमी क्रिस्ती परसा एकामेकाक आदार दिवच्याक आमी मुखार वचूं जाय. सोम्यान दिल्लो तो आदार सदांच आमी भोगूंक जाय जाल्यार सर बळ आमकां तूं दी सोम्या. जेजो जिवितांत सकला पडलेल्यांचो फायदो उठयनासतना तांकां जायतो आदार दिवन तांकां वयर उठचें करच्याक जाय जाली सर कृपा आनी सर घटाय आमकां दी. तांच्या बरेपणांत आमी संतोश पावच्याक तांच्या यशस्वींत आमी तांकां शाबासकी पाठोवच्याक जाय जाल्यार भोव मोवाळ उदार काळीज आमकां तूं रचून दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसाकायन म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. हा कितले कनमरी भोगता, हा कितले दूख माता सोंसता, एकल्याच पुता सांगाता. 34 दिसांव जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्या तुज्या बागेवंत कोसा वरवीं सोडलाय सगलो संवसार. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जल्म दितात. जल्म दिवन तांकां इतल्या मिनातेन व्हड करतात. एका आवयचे ते वर्ते साखरीपीस आनी त्याग आमी समजून घेतलो जाल्यार आमकां दुसरें कांयच नाका. त्या नेण्ट्या भुरग्याक वोवोन ताचें लालन पालन पोशण करून त्या एका वर्त्या जिविताच्या वाटेन तशेंच बापायची जबाबदारी भोव आपुरबाय तरान समजून घेवन आपल्या भुरग्यांक बरें शिकप जाय, आपल्या भुरग्यांक बरेंपण लाभूंक जाय. आपल्या भुरग्यां खातीर आपूण कितेंच घेनासतना आपल्या भुरग्यां खातीर मिनात करचो एक बापूय आनी आवय आपल्या कुटुंबाचें वर्तें ठीक जावन आसात. पूण तींच आवय बापूय उतर प्रायेक पाविल्ल्या वेळार आमी तांकां खंयच्या तरान देखता. एक बापूय आपल्या नेण्ट्या भुरग्याक शिकोवच्या खातीर ताणें कितले फावटी ताणें विचारल्यार ताका सेम जाप दिता तो. पूण आज तींच वडिलां आमच्या जिवनांत ताणें एक शब्द आमकां विचारलो जाल्यार 2-3 फावटी तो विचारलें जाल्यार आमकां कितलो राग येता. आमी म्हणटा तुका कान आयकनात गे. पूण त्याच बापायन त्याच आवयन तेंच आमी ल्हान आसतना तें उतर म्हणलें जाल्यार आमी आमचें जिवन मुखारसून व्हरोंक शकतले हांव गे. ह्या आज ह्या समाजांत भोव आपुरबाय तरान बलिश्ट जावन एक जिवीत करूंक शकता हांव गे. तर आमचो मोग आमी त्या आमच्या आवय बापाय थंय प्रत्येक तरान उतर प्रायर तांकां जायते कश्ट आसात. उतर प्रायर तांचें मत खंयच्या तरान धांवता म्हूण आमकां कळीत ना. आनी ह्या वेळार आमी तांच्या वयर रागार जायनासतना तांच्या वयर आमी व्हडा ताळ्यान बोब मारिनासतना बऱ्या तरान तांकां सांबाळन तांच्या सांगाता मोवाळेन उलोवन जाता तर जाता तितल्या मटाक तांच्या सांगाता थोडो वेळ करसूंक तुवें कांय चड व्हड करी जाय म्हणना. तांची एक भेट करची, तांच्या सांगाता आसचें, तांकां आदार दिवचो आनी थोडीं बरीं उतरां तांचे कडेन उलोवचें. तें वर्तेपण जेजू आमकां आज आपल्या दुखेस्त मायेक भेटतना दाखोवन दिता. आनी त्या प्रमाणें जेजूचें वर्तेपण सदांच जियोवच्याक जेजू आमकां आदार जावं दी आनी वर्त्या तरान आमकां सांबाळून दी म्हूण आमी देवा लागीं वर्त्या तरान मागया. आमच्या प्रायस्त आवय बापायक भोव आपुरबायची जतन घेवच्याक, ताचो मोग करच्याक, तांच्या सांगाता रावच्याक
देव आमकां आदार जावं दी. सोम्या जेजू आमच्या जिवनांत हर एका वडिलाक फावो तो मान दिवच्याक, त्या मानांत आमी तांकां जाय जाल्लो सांगात दिवच्याक आनी आमच्या तांके प्रमाणे व्हरतो मोग तांकां फावो करच्याक तूं आमकां तुज्या मोगांत भर. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसाय गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तारक कुर्सार बोवळ वळटा, माता पळय नस्कळ वळटा, आगर वोडी पोताच्यो. 5वें स्टेसांव सिरेनसो सिमांव जेजूक कुरीस वोवंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सावरी सोडलाय सगळो संवसार. सिरेनसो सिमांव हेरां सांगता सोलोन आसलो. तो हेरां सांगता सोलोन आसतना ताका सोम्याचो कुरीस वोवोवचें एक वर्तें भाग पावो जालें. आमी आमच्या जिवनांत जायते बडी आमचेच दिसल्याकी जिवंक पळयता. ह्या वेळार आमी पळयता जायतीं जाणां वावरांत आसात, जायते जाणां कामांत आसात. तांचें काम दी करून दी म्हूण आमी थोडे बडी वगेत्त बसून आसता. आनी अशें आसता सिरेनाच्या सिमांवचें व्हरतें आदर्श आमी पळयया. त्या सिरेनाच्या सिमांवान म्हण येत आसलें म्हाका जायना, तो सोम्याच्या कुर्साक खान दिता. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत आज आमच्या घरांनी वावर चलता आसतना आमी एकामेकाक आदार दिवच्याक, आमी एकामेकाक कुमक दिवच्याक, जावं दी कसलेंय ती कामां सांगाता मेळोन करच्याक आमी संतोशान मुखार सर जाय. सिरेनाचो सिमांव आनी तशेंच फ्रांसीस आसीस सगळ्या इगर्ज मातेक खांद दिवंक मुखार आयलो. ताका पडलें तें सोपण, तुजी इगर्ज माता दुरास्ती कर. खांद दिलो कसो पयलें कळीत नासतना लालाण ते थंय आशिल्ले इट्यो जांग पुरो ना नंतरचे साहित्य ताणें व्हरून इगर्ज दुरास्ती करूंक ताणें पळयली. उपरांत तो पळयता कितें, उपरांत ताका कळीत जालें इगर्ज मातयेंत आशिल्लें उणेपण भरती करच्याक तो मुखार येता, कुमकेचो हात करता. आमी बऱ्यो कर्ण केल्ले क्षण आमच्या आवय बापायक जावं दी, आमच्या सेज समार जावं दी, आमच्या घरांत जावं दी, पती पत्नीक, पतीन पतीक, भुरगीं आपल्या आवय बापायक एकामेकाच्या सांगातापणांत आदार दिवच्याक, कुमक करच्याक, उदार काळजान एकामेकाचे कश्ट हळू करच्याक आमी मुखार येता आसतना जावंसो तो संतोश अपार सिरेनाच्या सिमांचो तोड पात्र आमी केळयांगी. सोम्या तुज्या कुर्साक ताणें खांद दिलो. सिरेनाच्या सिमा परी हांवें म्हज्या कश्टांच्या भाव भयणींच्या हर एका गरजांक तांचे प्रमाणे म्हजो खांद दिवच्याक तूं म्हाका प्रेरण दी. म्हजें जिवीत त्या प्रमाणे रुपीत कर. हर एका वेळा हर एकल्याच्या जिवनांत हांवें बरें करूंक जाय म्हणलो एक मनोभाव म्हजे थंय उपजासें कर. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसाय गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. निश्ठूर मोनीस कोण रडतो ना, दुखेस मायेक पळयताना, इतले तर कस भोगताना. 6वें स्टेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या बगेन कुर्सोरी सोडलाय सगळो संवसार. घरांत आमचे जायतीं जाणां आमी आसा. आज समाजाची परिस्थिती अशी जाल्या की हांव आपणाक देव समेस्तांक म्हणल्यार बरें. आनी अशें आसता देवाच्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जावच्याक आमकां सर्वांक मेळिल्लें आपोवणें आमी हेरांक एक
आपुरबाय तरान सांगात दिवच्याक पिडेस्तां जावंक पुरो कश्टांत आसलें जावंक पुरो आज अनंत तरांत मनशां वळवळोन आसात एका एका रितीचे बांदपा आसतांचे ते आसात वेरोनिकान दिसो तूं ओलो जेजूक दिलो आज आमी आमच्या हाताचे पांयाचे बळ हेरांच्या जिविता खातीर दिवंक तयार आसा गे म्हज्या मागण्यांत एक ल्हान मागणें त्या मनशा खातीर करूंक हांव तयार आसा गे त्या मनशां खातीर आमी मागता आसतना तांची विनवणी आमी देवा लागीं करता आसतना देवूच जाय जाल्यार बरेंपण तांकां दितालो आनी सांबाळटलो म्हणल्यार वर्त्या पातयेणेन आनी बरवशान आनी बावडतान आमी तांच्या खातीर आज मागया सोम्या जेजू वेरोनिकाचो तूं ओलो भोव आपुरबाय तरान तुज्या मुखामळ ताचेर कंसायलें आज आमचें सेवेचें जिवन हेरांच्या कश्टांत आमी भागीदार जाता आसतना आमचे मुखामळी त्या प्रमाणे परसळ अशें तूं कर कशें तुज्या मुखामळ त्या तुवल्यांत आपुरबाय तरान पिंतरायलें गे तशें तुज्या काळजांत आमची मनां आनी आमचें मुखामळ सदांच परसळोन दी सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसाय गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे कोण तो मोने दोकांत अडवी मोरये मायेक जनेयाळे पोता सांगी दुखेस्ती 7वें स्तेसांव जेजू दुसऱ्या बोटी कुर्सा पोंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगवंत कुसोरवीं सोडलाय सगळो संवसार आज पडण्यो अनंत तरेचे आसात संवसारांत पातकांत मनीस पडटा अनंत तरेचे हिंसांत मनीस पडटा अनंत तरेचे अन्यायांत मनीस पडटा त्याच प्रमाणे आपल्या जिवनांत म्हाका तो सगळो जाय म्हणल्यार वरभसी जिवन जिवोवचो मनीस आसा ह्या संवसाराच्या लौकीक रक्तामासाच्या वंदवण्या फाटल्यान पडचो मनीस आसा ह्या संवसाराच्या पोकळ दौलतेक पिसोवचो मनीस आसा आनी तशेंच दोळ्यांची पुश्टलोवणेंत वायटाक पडचो मनीस जायत तो आसा आज सोमी आपल्या दुसऱ्या पडण्या वरवीं आमकां वर्तें आपोवणें दिता हें पडणें आमच्या साल्वासांवा खातीर आमच्या बरेपणा खातीर अनंत तरान ह्या असल्या वंदवणेंत वळख जाल्ल्यांक आदार दिवच्याक थोड्यांक आमी सांगूंक पुरो बरें जाया म्हूण थोड्यां खातीर आमी मागोवंक पुरो आज आमच्या एका मागण्यांत ह्या मनशाचो आमी उगडास करूंक जाय हांव आनी तूं ह्या वंदवणेक असल्या पातक जिवनाक असल्या आपलेशे आशेक आमी केन्नाच लाभदवचे नाका अशें लब्ध नासतना आमी त्या कुर्सा पोंदा पडल्या जेजूक एक करे साक्षी जावंक आमचें जिवन सीमीत करया संवसारच्या वस्तूंक न्हय सोम्याच्या कुर्साच्या वर्त्या वेंगेक आमी तीर रावन वेंग मारूंक तयार जावया सोम्या जेजू दी आमकां तें बळ आनी घटाय आमचें थंय तसलें धैर्य येवं दी सोम्या कित्याक तुज्या सांगाता जियेत आसतना तसल्या धैर्यान आमी भरल्या तर खंडीत जावन तूं आमकां सण सोडचो नाय आमच्या जिवनांत सदांच खरें सताच्या वाटेन न्हय हिंसा अहिंसाक आसतावन सताक काळोखांत उजवाडा मरणांत जिविताक उठोवंक आमकां आदार दी सोम्या काकूत आमची कर सोम्या काकूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसाय गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे पातक जेजूक वळवळायता पातक मोजें जेरबान मारता माता हें सर पळयता 8वें स्तेसांव जेजू जेरुजलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सावरवीं सोडलाय सगळो संवसार कुर्सा वोवोन वेता आसतना स्त्रियो जेजू खातीर कळवळटा जेजू कळीत आसलें तिचें मन स्त्रियो आज ह्या समाजांत आबाल न्हय
साबाल. त्या खातीर सोम्यान न्हंय विधवेचें दूख पळयलें. न्हंय विधव रडोन आसली, जायतीं जाण रडोन आसलीं, पूण त्या आवयचें दूख ताणें पळयलें आनी म्हणूंक लागलो, बाये रडा नाका. आनी सोम्या थंय आयिल्ल्या हर एकल्या की ताणें बऱ्या तरान सांबाळटा आसतना स्त्रियांच्या जिवनांत तांकां बऱ्या तरान वयले दिश्ट लावच्याक, आपलें जिवन उंचल्या मट्टार हाडच्याक जायते पतकी स्त्रियांक ताणें वखसिलें आनी तांकां नवी दिशा दाखोवन दिली. पुरुशांक तितली दिशा ताणें दाखोवन दिल्या, पूण स्त्रियांच्या जिवनांत हेरांनी त्या समाजान तांकां खंडन करता आसतना, तांकां फातर उडयतना जेजू तांच्या सांगाता रावलो. आज आमच्या जायत्या स्त्रियांक असले आरोप मांडून तांकां मुखार येवंक दिनातल्या वेळार सोमी रावोन तांकां मुखार आपयता. तुमी म्हजी भुरगीं, तुमी म्हाका आदार दिल्लीं आनी रडा तुमच्या कुटुंबा पासत, तुमच्या भुरग्यां पासत म्हणूंक लागलो. आनी आज बरें कुटुंब सांबाळून व्हरच्या हर एका स्त्रियेक जेजू रावोन आदार दिता, बुजयता. रडा नाका बाये, रडा नाका पुता म्हणून तो तुमकां आपयता. सोम्या जेजू हर एका स्त्रियांक ह्या समाजांत उंचलो स्थानमान मेळोवन दी. हर एका स्त्री एक कुटुंब बांदून हाडचें व्हरतें हातेर आपलें कुटुंब सांगाता दवरच्या. दगदोच्या, कश्टांच्या, नानन तरांच्या गोवांच्या व्हरत्या शिक्षक वळाक जाल्ल्या हर एका स्त्रियेक, त्याच प्रमाणे समाजांत आनी तिच्या अन्यायाच्या नाका जाल्या वायटाच्या वाटेर चलच्या हर एका स्त्रियांक आपुरबाय तरान तूं सांगाता हाड, तुज्या सांगाता रावय, बरें स्थानमान उंचल्या मट्टाचें जिवन जियोंक तांकां फावो कर. सोम्या मोगाळा बापा मागता हांव आमी तुज्या व्हरत्या दृश्टींत हर एका स्त्रियांचेर, हर एका आवयंचेर, हर एका चलयांचेर, हर एका चेडवा भुरग्याचेर तुजें नदर अखंड मापान आसूं दी. तांचें स्थानमान, तांचें जिवीत बऱ्या तरान मुखार व्हरूंक तांकां आदार दी. सोम्या काकूत आमचे कर, सोम्या काकूत आमचे कर. सदैव माये मागता उपकार, कंसाय गायेन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. धुलो बापल्या पोताक देखलो, बुजोवणे वेण ओम कळटालो, अखेर उस्वा सोडीसर. नवें स्तेसांव जेजू तिसऱ्या फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भगवंत कुर्सारी सडलाय सगळो संवसार. त्याच प्रद्वा स्त्रियेक आनी जेजू मुखार उडयिल्लें, ती पडली. जेजू कळीत आसलें पातक केले जायते जाण आसात, पूण हिकाय धरून हिका खंडन करच्याक, हिका जीवशी मारच्याक हाडला. जायते जाण परत परत पडतात, परत परत आमाल पियोण्यांत एक जातात, परत परत तेच वायटांत पातकाच्या खोणांत ते आसतात. त्या देखून आमी आमचो निर्धार खंयच्या तरान घेता ताचे वयर आमचें पडणें होंदोन आसा. जावंक पुरो आमी पातकान पडल्या, जावंक पुरो आमी वायट चालींत आसां, वायट सवयांत आसां, पूण निर्धार घेवच्याक आपल्या तिसऱ्या पडण्या वरवीं जेजू आमकां आपोवणें दिता. उठ उठ आनी चल म्हळें ताणें तेस विधवेच्या पुताक. उठ आनी नीट जा म्हणटास तुका. तेच पातकांत पडनाका, तेच वायट सवयेंत बली जायनाका. जावंक पुरो जायतो ड्रग्साचो धंदो सोडून आसा, जायते आमाल पियोण आज आमी पळयता. पयलींच्या काळार असलें पळोवंक मेळनातलें, आज मेळ्ळ्या मेळ्ळ्याक तुका आमाल पियोण्याचो बली जावचे जायते सन्निवेशां आसात. ड्रग्साचे सन्निवेश हर एका घडये म्हणल्यार बरी पयशांच्या लबधावणे खातीर आनी आपणाच्या स्वार्था खातीर लोक हेरांक सत्यानाश करता. जायते जाण आज मॉडर्न जाल्या आमी, आमचे कडेन आसात नानान तरांचे मॉडर्न गॅजेट्स. ह्या मॉडर्न गॅजेट देखून जायते जाण आमी कितें करता, आमचें जिवन ह्याच वायटाक, जावंक पुरो फोनोग्राफी, जावंक पुरो आसलेले, जावंक पुरो नाका जाल्ले त्याच मोबायलार जायतो वेळ आमी करसिता. ह्या देखून कितें जाता, आमच्या जिवनांत आमीच पडटा, परत परत पडटा, परत परत पडटा.
3 पावटी न्ही कितले पावटी म्हणना जेजू म्हणटा उठ आनी ये आनी म्हजे सरसी ये म्हणटा. सोम्या जेजू आमी पडटा आसतना वायट चलयत आसल्यांक वायट संवय बली जाल्ल्यांक हर एकल्या भुरग्याक तुज्या मोगांत फाटीं हाड. उठोवंक तांकां आदार दी. कशें ब्रॉडवेल म्हणलो एका तरणाट्या युवकाक आपलो हात दिवन ताका ताणें उखल्लें गी त्याच प्रमाणें वर्त्या तरान हर एकल्याक उखलच्याक तुज्या आदारांत तूं आमकां बरं. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसाय गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. मोरये माये मोगा जरी रोडोंक हांवें तुजे सरी दोक माने बोर म्हाका दी. दावेंस ते साव जेचें आंग वस्तूर काडून ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्तांव. कित्याक तुज्या बग्यान कोसोरुय सोडलाय सगळो संवसार. आज आंग वस्तूर मांद आमच्याक म्हणल्यार एक मनोभाव आमचे तोन पयस गेला. दुबळ्यांनी वस्तूर घालनातल्यार ताचे कडेन ना म्हूण जालें. क्रिस्तांनी वस्तूर घालनातल्यार तें सबायक आनी पॅशन म्हूण जालें. आज आमी खंयचो मनोभाव काडून ह्या समाजांत आसा. जांक पुरो एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांनी नाशिल्लें तें वस्तूर मनसुकेचें आसा गी म्हूण पळोवचें तितलें एक जाणवाय तांचें तें आसा गी. आपल्या भुरग्यांक खंयच्या तरान वागय जाय, खंयच्या तरान तांणी समाजांत आसा जाय, खंयच्या तरान समाजांत आपलें जिवन मुखार सून व्हरत जाय म्हणल्यार मनसुगेंत आपल्या भुरग्यांक वाडोवच्याक आवय बापायनी पयलो पात्र घेवंक जाय. जांक पुरो आमी नानंत तरेच्या संभ्रमाक वता. खंयचोय संभ्रम जावं दी तुजी खूड आपुरबाय तरान सांबाळची. देवान तुका तुज्या ताच्यात सुरपा सारक्यान रचलो आसता. त्याच वर्त्या दैवीक दोळ्यांनी आमी एकामेका पळोवच्याक आमचें हें सण मनसुगेचें सोबायचें आपुरबायेचें जावंक जाय. आनी आमची भितरली सोबाय चड गरजेची. भायल्या सोबायाच्या की भितरली सोबाय आमी सट्टी करून घेवंक जाय. आनी तसली भितरली सोबाय वाडोवच्याक शेगुणाची जिणी भोव आपुरबायची त्याच पवित्र आत्म्याची फळां पवित्र आत्म्याची देणी आमकां जायती आसतात. संत पावल कालांत घरा बरयल्या पत्रांत 5 अध्याय 22 ओळींत आमकां भोव आपुरबाय तरान सांगता घेया ती पवित्र आत्म्याची फळां यथेश्ट मोपान फळ दिवच्याक तुमकां आदार जातालीं. सोम्या जेजू हर एका आवय बापायक आनी हर एका युवक युवतींक भोव आपुरबाय तरान आपली मनसुगी सांबाळच्याक तांचें नेसन देखी बरी जावच्याक भितरली सोबायचो परजळ भायर निशेवच्याक त्या प्रमाणें आमी समाजांत आदर्श जिवन जिवोवच्याक आमकां तूं कृपेन बर. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसाय गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. पेटय माये जळत्या ओजान काळे तारकाच्या मोगान हांवें तुका मानवच्या. 11 सावन जेजूक कुर्सार खिळयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्तांव. कित्याक तुज्या बागेन कसोरी सोडलाय सगळो संवसार. जायत्या फावटी आमी हेरांक मोज्या फायद्या खातीर कुर्सार खिळयता. अपराध मांडटा, नाका जाल्ले साडयो तांचे विशयांत उलयता, जायते गॉसिप करता. अशें करता आसतना म्हजी जीब हांव म्हज्या हातोटीन दवरना. मातयेस एवंजेल 5 अध्याय 37 ओळींत म्हणलीं तीं उतरां तुजी जाप जावंक जाय वय या न्हय उरिल्लें सगळें कितें येता तें जेवणसारेचें जावन आसा. तर आमी हेरां विशयांत झडती करूंक म्हाका कायदो आसा गी. हेरां विशयांत झडती आमी करूंक जाता गी. कित्याक देवाच्या दृश्टींत मनशाक ह्या भुरग्यांक खंयच्या तरान पळयलां म्हणून म्हाका कांय कळीत ना. हांव म्हजें फ्रेम ऑफ मायंड ह्या संवसाराचे म्हजी नदर इतली
ल्हानशी आसा की सोम्यान म्हणली ती उतरां पयलें तुज्या दोळ्यांचें आडें काड आनी उरल्यांचें किसर काडूंक तुका जातालें. त्या प्रमाणें आमच्या जिवान आमी बरें करच्याक हेरांचें बरेंपण उलयव्या, हेरांक वयर हाडच्याक आमी प्रयत्न करया, हेरांच्या कश्टांत वांटेली जावया, तांच्या वायटाक आमी पेसाडचें नाका. हेरां वायट करतात तरी हेरांच्या विशयांत आमी अपराध मानून तांकां कुरसावचें नाका. कित्याक आमी जायते फावटी अशें करता आसतना आमची माकोवणी होगडोन घेता. बरी मायेन कोणा वयरी कंप्लेन करूंक ना, अपराध मानूंक ना, हेरांची खबरो करूंक नात, राग आरती जावना, शीण तिचे थंय नातलो. हर एक फावटी तिणें समाधानेन आपल्या जिवान माकोवणेचें केल्लें. तुजें आनी म्हजें जिवान माकोवणेचें करच्याक हेरांक कुर्साक खिळोवच्या बदलाक तांचे कुरीस हळू करूंक आमी प्रयत्न करया. सोम्या जेजू हेरांच्या जिवनांत कितेंच वायट आमी उलयनासतना रावोंक, कितेंच अपराध मानी आसतना रावोंक, म्हजी जीब बऱ्या तरान, म्हजें तोंड बऱ्या उतरांक खाल जावच्याक म्हाका जाय जाली कृपा तूं दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार कंसा गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. सदे मर्ये मागता उपकार कंसय गायन मोज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भग्यान कसोरुय सोडलाय सगळो संवसार. तस कालवार दोंगरार दोनपरांच्या खट्ट्या वताक खरपोन म्हणल्यार बरें जेजू प्राण सोडता. कश्टलो हे 3 घंटे 12 ते 3 वरां म्हणसर कितलें रगत ताणें वरयलें, ताचेर तिंपी उडयली, ताका खेळकुळां केलीं, ताका मारलें, ताचे दोळे बांदले. कितेंय बरें केल्ल्याक एक किरीट दिवच्या बदलाक कांटेचो मुकूट ताचे वयर सणसिलो. त्या मुकुटांत रगत देंवलें, तें खतखतें रगत आमचीं पातकां धुवन काडूंक पावलें. तस जेजू म्हजे खातीर आनी तुज्या खातीर आपलें रगत त्या कुर्सांत हांव देंवयता. 5 गाय ते ताच्या कुडीर जाल्ले त्या किळांचे आनी त्या बलयेचे. आनी हेच गाय घेवन आशिल्लो पाद्रे पियो त्या 5 गायाद्वारे कितलेशा जाणांक गूण करता, कितलेशा जाणांची पिडा हळू करता, कितले जाणांचे बनपास तस पाद्रे पियो उणो करता आनी हळू करता. आपणाच्या जिवनांत आपले कश्ट लेखिना, आपणाची पिडा लेखिना, हेरांच्या जिवनाक आपलें जिवन संपूर्ण तरान त्याग आनी सॅक्रिफीस करता. तस पाद्रे पियो आज म्हाका आनी तुका कितें आपोवणें दिता. तुज्या जिवनांत हेरांचे कश्ट हळू करच्याक कितें सकडी करूंक जाता, कितें सकडी कुमो करूंक जाता ती कर. जेची आमली रगत आमचे तें असले सक्कडी गाय हर एका भुरग्याचे आंतरीक गाय जावंक बरो, हर एका भुरग्याचे बनपास जावंक बरो, हर एका भुरग्याचे बंदड जावंक बरो, सगळें तो धुवन काडून दी आनी आमकां जाय जाल्लें बरेंपण दिवच्याक त्यात सोम्याच्या वर्त्या आदारां मागया. सोम्या जेजू तुवें त्या कुर्सार प्राण करतना, तुवें तुज्या कुर्सांत हांव आमकां सोडवणी दिता आसतना, आमची बाचावी करता आसतना आमी हेरांची बाचावी करच्याक कोण सकडी असल्या वत्तडांत आसात, वंदवण्यांत आसात, तांकांय भायर हाडच्या. मात न्ही म्हजें जिवनांत हेरांच्या जिवनांत फळां बरीत करच्याक सोम्या म्हाका जाय जाली कृपा तूं दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार कंसाय गायन म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तुज्या पुता गायेल्याचे मोगान मोज्या कश्टल्याचे कसदस म्हाका वांटोन दी. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मोरयेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कसोरेन सोडलाय सगळो संवसार. एका आवय आपल्या पुताच्या जल्मांतावन न्ही आपल्या गर्भांत आसल्या तावन
आपल्या पुताची कूड आपल्या उस्क्यार दिवच्या म्हणून तसो फाटलाव करता, निरंतर तसो फाटलाव. हर एक घडये जेजूकूच आपल्या काळजांत ती घेता. द प्रेझन्स ऑफ क्रायस्ट वॉज विथ मेरी म्हणटा हांव. आज आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना निरंतर मागण्यांत आमी आसा हांव गे. निरंतर एक मागणे आमी जाल्या हांव गे. आमकां आपोवणें आसा मोरयेच्या उस्क्यार दिल्ली ती जेजूची कूड. तसो जेजू आमच्या कुडींत एक जाला गे. आज आमचो कूड निर्जीव आसा तरी जेजू आमच्या कुडींत एक जावना. फकत ह्या संवसारांत आमी आयल्या एक जिवन जिवोवच्या की म्हाका आनी तुका जबाबदारी आसा. म्हाका आनी तुका दिल्या ती व्हरती जबाबदारी सोम्याचे मिसांव मुखार सावन व्हरच्याक. तर मोरयेच्या हातान दिल्ली ती कूड मोरी घेता. म्हाका आनी तुका दिल्ली त्या मिसांवाची जबाबदारी हांवें आनी तुवें बऱ्या तरान घेवंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी मुखार समकोवंक जाय. आमचें जिवन सोम्याच्या जिवना बरें करूंक जाय. बी परफेक्ट एज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट. जसो तुजो बाप बरो तशें तुमी बरीं जाया म्हणलो उल्लेख त्याच सोम्यान आमकां दिला. त्याच उल्लेखान आमी जियेवया. आमी आमच्या बापा बरीं जावया. नितळ निर्मळ जिणी जियेवया आनी खलत्या आनी विधेयपणाच्या वर्त्या मायमोगाच्या जिवनांत बरोवशान वावरताची ठिकाण जावच्याक मुखार सरया. सोम्या आमच्या बापा, दी आमकां तो आदार तुज्या बरें जावच्याक, तुज्या व्यक्तित्व आमच्या थंय जियोवच्याक. जशें तूं ह्या संवसारांत अपुरबाय तरान हेरांच्या हर एका कश्टांक दगदांक हर एका जिवनांत स्पंदन करताय, तशें हांवें आनी म्हज्या भाव भयणींनी सगळ्यांनी हेरांच्या जिवनांत स्पंदन करून तांकां बरें करच्याक, जिवीत दिवच्याक जायते बऱ्या मापान तें जिवीत आमी जियोवच्याक आमकां आदार दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदे माये मागता उपकार कंसाय गायन म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्या जेजूचे. तुजे सोवे हांवें रोडो जेजूक नियाळ बेर मत पावो. कुरपाला बय मोरासर. 14वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड नेके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करते सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कसोरे सोडलाय सगळो संवसार. आरे मतेस दैरादीक झुजे भियेना, कित्याक ताणें ताकाच म्हणून कोंडुल्लो तयार केल्लो तो पोंड जेजूक दिवंक तो तयार जाता. जेजूक वर्तें मोल तो दिता. त्या देखून तो वेता पिलाताक मेळून परवानगी घेता. पिलाताच्या परवानगे खाल जेची कूड देंवयता आनी देंवयल्या उपरांत ती त्याच पणान दवरच्याक परवानगी घेवन तो वेता. देंवयल्ली कूड मोरयेच्या उस्क्यार आसली ती पणान दवरच्याक आरिमात्याचो जुजे वेता. आमी आज पणान लोटच्याक न्हय. हेरांक खंय पडोन आसल्यार तांणी तुका कोंडुल्ल्या पणान ती पडल्यानंतर तांकां उखलूंक जाय जाल्यार बरेंपण आनी बळवंत हात आमी जाय. हेरांच्या जिवनांत निराश बगता आसतना, तांचें जिवन निर्पळ म्हूण बगता आसतना, एकांत जाता आसतना, देदेस्पर जाता आसतना, खंती दुखिंती आसतना तांकां आदार जाय. हाची समाज अशी आसा की एकसुरपण दसता, एकामेकाक हात दिनात, एकामेकाची वळख नातल्या बरी करतात. शेजार आसुल्ल्याक आनी एका मनशाची वळख ना. आमी क्रिस्ती परसा सगळ्यांच्या काळजांत क्रिस्त असो करो मोग उपजशें करच्याक म्हजें सेवे बरी जिवन हांवें मांडून हाडूंक जाय. त्या सेवे बरी जिवन वर्तेपण हांवें भोगूंक जाय आनी तो दाबाजो सोम्याच्या वर्त्या जिवनांत हांवें भोगूंक जाय. त्या देखून जेची कूड त्या पणान निकेपीत आसतना म्हाका आनी तुका नवें जिवन, खुर्साक मेळिल्लो तें जैत, खुर्साक मेळिल्लो नवो अर्थ आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं मरणांतावन जिविताक उठच्याक सोमी त्या पंडार. सोम्या जेजू आमचें जिवनी तडबडी कश्ट जातना, दगडून येत आसतना, भियेन आसतना आमी तूं आमकां वर्त्या जिविता पावयताय म्हणलें एक परवशाचें खीण आमच्या जिवनांत सदांच जियोंक आमकां करपा दी. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर. सदे माये मागता उपकार कंसाय गायन म्हज्या काळजान
कोर्सार मेल्या जेजूचे. ही कोट जाता स्मरणा स्वाधीन आत्मवन तुझे आधीन जोड दिता का सष्टेसू. मोगळा बापा, ह्या कुर्सावटेचो वर्तो नियाळ आमी केला. आमचें जिवनच ह्या कुर्सार आमी खेळायलां. आमचें जीवन मोगाचें आनी सगळ्यांक आदर्श जावच्याक, तुका खरें साक्षी जावच्याक आमकां तुवें आपयलाय. तुज्या जिवनांत आमकां तुवें दिलाय तो वर्तो उद्देश आनी आमच्या जिवनांत फळां बरी जावच्या दिलाय तो उलो आमी ह्या वेळार घेता. तेश्ट मोपाचें फळ दिवच्याक आमी तुजे सांगाता आसा जाय. अबायड इन मी अँड आय विल अबायड इन यू. म्हजे सांगाता एक जावन रावा म्हूण तुवें दिल्लो तो उलो आमी हर एकल्यानी घेवच्याक. सदांच तुज्या वर्त्या एकवटान, तुज्या मोगान, तुज्या त्या वर्त्या खतखत्या अनभोगान आमची काळजां पेटाशीं कर. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर आमी मागया. बरी भलायकी पापसाहेबाक मागया आनी सगळी इगर्ज माता अपुरबाय तरान सुडाल सुटकेची प्युरिफायींग चर्च जावच्याक ह्या वेळार विनंती करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपे मरिले समजे सांगता श्रेयांत तूं सदैव अणसदैव फळ तुज्या गोश्टीन जेजो भगवंत मरिये देवाचे मये अमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तसा आदी तशें आतां सदां सर्वता. आमेन. दिव्यवाणी